देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां मोगाचो आनी कुरपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप जुवांवाचे पयले चिटी वेलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. आना आतां पिरायेची, तिका 84 वर्सां जाल्लीं. दीस रात उपास आनी मागणें करून ती देवाची भक्ती कोत्ताली आनी देव मंदिरांतूच आसताली. लुकाचे शुभ वर्तमानांत 2 वेस्वरांत 30 आनी 7 वळीन. आयज काल समाजान कोणाकूच फुडल्या जिविताचेर नदर मारपाचें मनांत येना. कारण समाजान मनशाचो वालोर जाता ताचे जोडी प्रमाणे वो तो कसल्या उपयोगाक पडटा ते प्रमाणे. जाणटो मनीस जायते फावटी जोड जाता, कोणाक नाका दिसता. जायते फावट अशें आयकूंक येता वो जायत्या जाणट्यांक दिसता आतां आमी कोणाक नाका, आतां फकत मरणाची वाट पळोवन रावप. आयच्या शुभ वर्तमानांत 84 वर्साची आना नांवाची एक प्रवादीन आसली म्हूण आमी आयकता. ती दीस रात उपास आनी मागणें करून देवाची भक्ती कोत्ताली. हाचेर नियाळ केल्यार अशें दिसता की ती एक मोहिमेवून बुडटेल्या सुर्याचें किरण कशें. ती जाणटी आसली करीत तरी ती पोरजोळीत स्वभावाची अशी. एक सांजेचो सुर्या सोमदिराच्या पोटान बुडटाना दिसता तशें. आमचे मदें नदर मारून पळयल्यार असली जायती मोहिमेवंत जाणटी दिसतात. जावं एक शामाय ओ शापाय, मावसो ओ मावशी, घोडये ती मातशी बागोवल्या जायत वो तांचें चलप सवकास जालां जायत, तांचीं पावलां सुडसुडीत ना जायत, पूण तीं दिसपोटी मिसाक वेतात. तांच्या हातांत तेरसाचें कोंत आसता वो मागण्याचें पुस्तक. असलीं जाणटी आमकां दिसल्यार तांकां मान रेस्पेद आमी दिवया. एक मोगाळ मोयपासाचें उतर तांचे लागीं उलोवया. वो तांच्या मागण्याच्या आदारान आमकां मागुया. तांकां मोगान रेस्पेदान लेखुया. बरे हांसत्या तोंडान जाप करुया. ती खुशाल जातली आनी दुबाव नासतना ती आमचे पासत मागतली. कित्याक तांचे सवें जानवाय आसता आनी आमकां बूद मेळो शकता. आनी आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता तशें तांचो संवसार सोंपत आयला जायत, पूण जो कोण देवाची खोशी कोत्ता तो सासणाची सूख भोगूंक पावता. तांचे लागच्यान आमी शिंकुया आनी कुरपे बरीत जिवीत जिवंक वावरुया. सदांच देवाक वाखाणी आनी दिनवास दिवन आमचें जिवीत सारुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी गोठाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूंक. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.